गोंयान येवपी म्हादैचे उदक कर्नाटकान घुंवडायिल्ल्यान गोंयान खोदळ पडला। कर्नाटकाक केंद्रान दिल्लो डीपीआर फाटीं घेवपा खातीर गोंय सरकाराचेर दबाव वाडत आसा, पूण दुसरे कडेन आपली अस्तित्वच वगडावन बसपाचे वाटेर आशिल्ल्या न्हंयां कडेन सरकार आनी प्रशासनान पुरायन आडनदर केला। हातूंतलीच एक न्हंय म्हळ्यार साळ। फाटले 20 वर्सांत हे न्हंयेत जाल्ल्या प्रदुशणाक लागून ही न्हंय आतां निमण्यो खटका मेजता। गोयची तिसऱ्या क्रमांकाची लांब न्हंय म्हणून एका तेंपार साळ न्हंय वळखताले, पूण सध्याक गोंयांतली सगळ्यांत प्रदूषित न्हंय म्हणून तिका वळखतात। वेर्णा उदेल्ली आनी मुखार केळशे मेरेन व्हांवपी हे न्हंयचे पात्र नाका जाल्ली घाण आनी हळशिकावण्या उदकान तुंबून रावला। रेस्टॉरंट्स, झोपडपट्ट्यो, कारखाने, बिल्डिंगांतले घाणयेरे उदक फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन प्रक्रिया करिनासतना साळ न्हंयत सोडून दितात, पूण हाची दखल ना ह्या वाठारांतल्या आमदारांनी घेतली ना प्रशासनान। वाडट्या प्रदूषणाक लागून हे न्हंयतली जैव विविधताय धोक्यान आयल्याच। ते भायर हिसबा भायर वाडिल्ल्या प्रदूषणाक लागून गांवांतले उदकाचे स्रोतूय प्रदूषित जावपाक लागल्यात। आता आमी कितली वर्सां पळयता की सिवरेज लायन चलता, पूण तें एक्की काम तशें सारकें दिसची पडना। कित्याक आमी पळयलें की आतां कदंबा बस स्टँडा कडल्यान न्हंय खणप चालू, हेंच काम फाटल्या वर्सां जालें ना। सो हें परत परत मॅन्युअल करप आनी तें पायपलायन कनेक्ट करप, हें परत प्रत्येक वर्सा तेंच चालू आहा। पूण साळ रिवर कांय जायना। आतां दुसरें तेजो गाळ उसकोवपाचें काम चालू आसा। आमी पळयलें कितले JCB चालू आसता, कितली वर्सां जाली चालू आहा, पूण साळ रिवर निवळ जायना। In the last 20 years, severe damage has been done to destroy all these catchment areas by the building, which has been absolutely with no control and no thought given to how the destruction is going to take place and the repercussions of this destruction. Today, Goa is struggling and fighting for waters from the Mhadei, and we know what the consequences are going to be. We are blessed with the river Sal, which originates in Goa and flows through South Goa, and it is the lifeline of the South. If we do not clean up this river immediately, no holds barred, Goa, I feel, is going to die without this water. साळ न्हंय निवळ करपा खातीर 2018 वर्सा केंद्र सरकारान 60 कोटी रुपया मंजूर केल्ले। ताचोच एक भाग म्हणून 2019 वर्सा राज्य सरकारान साळ न्हंयचे रुपडे बदलपा खातीर 42 कोटी रुपयांची येवजण तयार केल्ली। साळ न्हंयेतलो गाळ उसपून काडपा खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केले लेगीत, पूण साळ न्हंयेतले प्रदूषण काय थांबले ना। न्हंयेंत हळशिकावणे उदक सोडपाचे प्रकार चालूच आसात। पाणावलेचो आमदार व्हेंजी व्हिएगशान हे विशीं सरकार दरबारी आपल्यो कागाळी नोंदयल्यो। न्हंयेतल्या प्रदूषणा वयल्यान ताणें पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाड पुलिशेंत कागाळूय केल्या, पूण सरकार आनी प्रशासनाचे भुमिकेत मातूय बदल जाल्लो ना। The topmost chief secretary is unable to give justice and do his job, and today is 1 month after me continuously following up also besides this letter. So it is a big question mark to this government. कित चलता? चीफ मिनिस्टर एक आनी राजकारण चलता, डबल इंजिन म्हणटा पूण एक इंजिन चलना, and now here the topmost bureaucrat is unable to make sure. The clear message to the chief secretary: Mhadei, you are unable to save because you are not able to take the DPR back. River Sal is in your hand. Let's plug in all the sewage what is coming into the river Sal. Temporary plug-in and permanent solution. These are the two things what I have been discussing from the time I have been taking up this issue in a legislative manner. So temporary solution is plugging till the time northern trunk is ready. But आता 2 महिने झाले. From the time 4th of November, I had a confrontation with Honorable Environment Minister. From there on till today, 2 महिने cross झाले. Still nothing is happening. It is only letters going out and meetings happening. Collector is doing meeting, everybody is doing meeting, but plugging of the sewage is not happening. 2015 वर्सात जाल्ल्या सर्वेक्षणात नावेलेकडल्या साळ न्हंयेच्या पात्राचो देशातल्या सगळ्यांत चड प्रदूषित 302 न्हंयांमध्ये आस्पाव जाल्लो। खारेबांद ते मोहोर मेरेनच्या 22 किलोमीटराच्या न्हंयच्या पट्ट्याची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रायोरिटी 3त नोंद जाल्ली। न्हंयेंत रॉ सिवरेज सोडपाच्या प्रकाराक लागून ह्या पट्ट्यात फेइकल कॅलिफॉर्म बॅक्टेरियाचे प्रमाण वाडपाक लागला।
न्हंयेतले प्रदूषण उणे करपा खातीर राज्य सरकारान कितें उपाय येवजण केल्या हे विशींचो अहवाल दिवपाचो आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादान जायते फावटी दिला, पूण पर्यावरण आनी प्रदूषणा विशीं मातूय गंभीर नाशिल्ल्या सरकाराक साळ न्हंयेचो जीव वाटोवचो कसो दिसलोच ना. Goa, I feel, is going to die without this water. गौरांग प्रभू मळकर्णेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.